काल एक व्हायरल व्हिडिओ सगळे कडेन गेला की झगडी जाली आनी कितें जालें आनी गँग वॉर आनी पुलिसांक मारलो असो एक व्हिडिओ व्हायरल जाता ताचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? पयलीं सांगपाचें म्हणल्यार तो व्हिडिओ पळय व्हायरल जाला इट इज नॉट अ गँग वॉर, इट इज अ रोड रेज केस, क्लियर कट रोड रेज केस. फुडें एक द इन्सिडंट टूक प्लेस ऑन FL गोम्स रोड नियर सारस्वत बँक. फुडें एक गाडी वताली 4-व्हिलर मारुती एंड देर वर सम 2-3 ऑक्युपंट्स इन द मारुती कार आनी फाटल्यान एक बायक वताली ताजेर एक 2-3 जाण बशिल्ले. सो त्या बायकान त्या गाडयेक हॉर्न मारलो म्हणटा सायड दीन जालें म्हण ताणें परत हॉर्न मारल्या गाडी रावली आनी तांकां विचारपाक लागले. सो तांचे भितर वरभर आर्ग्युमेंट जाले. ते फुडें वीच कन्वर्टेड इंटू फिजिकल फायट्स जाले आनी मदीं मागीर थंय आनी कोण पळय आशिल्ले ते तांकां जॉयन जाले. सो इतल्यार आमकां पुलिसांक कळयलो. इन द मीन टायम आमची पुलीस पावले आनी ते झगडी जाल्ले तांकां सेपरेट केले. हातूंत त्या व्हिडिओक हेंय दाखयलां की समवन एसॉल्टेड द पुलीस. सो पुलिसाचेर एसॉल्ट केला. पुलीस जेन्ना सेपरेट तांकां करपाक वयताले तेन्ना पुलिसाकय मातशें लागलें मायनर. सो तांकां सेपरेट केलें आनी मागीर आमी थंयच्यान ते पुलीस येतकीर थोडे आशिल्ले पळय आनी थोडे एकटो एक 2 जाण आमकां मेळ्ळे. तांकां आमी पुलीस स्टेशनार हाडले आनी दे वर अरेस्टेड अंडर 151 एज अ प्रिव्हेंटीव सेक्शन. आनी बाकीच्यांची आमकां मागीर थोड्यांची नांवां कळ्ळीं. सो आफ्टर दॅट आमी तांकां सोदपाक गेले सगळ्याक, पूण ते अंडरग्रावंड जाल्ले आनी मेळना. सो तांचेरय आमी मागीर तांकां हाडले आनी तांचेरय प्रिव्हेंटीव एक्शन घेतलें. सो हें जें गँग वॉर म्हणून पळय जें व्हिडिओचेर फेमस केलां इट इज रॉंग. इट इज अ रॉंग न्यूज. इट इज नॉट अ गँग वॉर. इट इज अ फायट बिकॉज ऑफ रोड रेज केस. सो इट इज नॉट बेसिकली गँग वॉर अशें दाखयता तशें? नो, इट इज नॉट गँग वॉर. ओके. आनी पुलिसांक मातशें एक मार लागला बट इट इज नॉट असॉल्ट. नो तेन्ना सेपरेट करतालो तेन्ना ती गर्दी आशिल्ली. सो तांकां दोनी पार्टी जेन्ना सेपरेट करतालो तेन्ना पुलिसाक मातशें लागली. So it is a wrong message it is going on. Yes, it is a wrong message. Whatever video was circulated, it is a wrong. So offense we can register केला ते. Presently, we have taken the preventive action against all the culprits, those who were present on the spot. So there are total 11 culprits. So we have taken preventive action against them. PI can. So do you think some social media are purposely trying to tarnish the image of the police department? Some people are giving the false news to the media. They are misguiding the media because they want to come in limelight. So हांवें 2-3 अशे व्हिडिओ पळयले तातूंत थोडे सांगतात की इज अ गँग वॉर, वास्को गँग वॉर जालें. सो म्हज्या एक मिडियाक रिक्वेस्ट आहा की ताणें न्यूज करची पयलीं कन्फर्म करची. दे शूड कन्फर्म वीथ ऑल द सोर्सीस इन्क्लुडींग द पुलीस डिपार्टमेंट. बिकॉज कितें जाता ते रिपोर्ट पुलीस स्टेशनार जाता. सो ताणें पुलीस स्टेशनार येवन पुलिसां कडेन इन्क्वायरी करची बाबा इन्सिडंट कितें जाला. थोडे कितें आसता थोडे आपले लायमलायटाक येवपा लागून मिडियाक मिसगायड करतात. सो म्हाका तांकांय सांगून दिसता की ताणें बेश्टेच मिडियाक मिसगायड करची न्ही आनी बेश्टेच सोसायटीक फॉल्स न्यूज सर्कुलेट करची न्ही. सर PI आता कितें आसता सोशल मिडिया केन्नाय आतां अशें केसीस जाता तेन्ना वास्कोन सगळे लोक गँग वॉर म्हणटा आनी कितें जाता. सो एज द पुलीस वॉट इज युअर स्टर्न मेसेज टू पीपल? सो सोशल मिडियाचेरूय जे कोण व्हिडिओ घालता जावं कोण झगडी करता PT क्रिमिनल्स, मायनर क्रिमिनल्स, तुमकां तुमची मेसेज एज अ PI आफ्टर दीस इन्सिडंट वॉट इज गोइंग टू बी युअर मेसेज? वॉट इज गोइंग टू बी युअर रोल? गँग वॉर पळय जी आहा ती पयलीं जाताली पण आतां ना ती. आनी हांवें तुमकां पयरूच सांगिल्लें फाटीं एक रिप्रेजेंटेशन दिवपाक आयलो दीपक नायक आमचो कावन्सिलर. तेन्नाच सांगिल्लें की गँग वॉर बी हांव खपोवन घेवचो ना आनी हांव खंय वता ती गँग वॉर हांव जावपाकच दिना म्हणून. आनी हांव ती जावपाकच दिवना. आनी गँग वॉर करतल्याचेर स्टर्न करपाक जावची ना ती वेगळी गजाल पण तांचेर कितें पळय ते करपाक सोदतात तांचेर स्टर्न एक्शन जातलें. आनी हो व्हिडिओ पळयतकीर आमचे MLA नी म्हाका फोन करून विचारलें वॉट इज दीस व्हिडिओ. सो हांवें ताका सांगलें ताणें म्हाका सांगलें की बाबा असली जर इन्सिडंट जाल्यार कोणाकच स्पेर करपाचें ना म्हणून ताणें म्हाका सांगिल्लें आहा. आनी हांवूय म्हजे वटेन सगळ्यांक वॉर्न केल्लेंच आसा की गँग वॉर हें खपोवन घेतली वचची ना आनी गँग वॉर जे पळय कोण करतात तांचेर करपाची चिंत्ता सुद्दां तांचेर स्टर्न एक्शन जातलें. हांवें हाजे पयलीं सांगलां ग्रुपान बसतात तांचेर सुद्दां एक्शन जातलें. सो हाजे फुडें आनी पयलीं बी ग्रुपान हांव बशिल्लें खपोवन घेवचो ना आनी तांकां तांची कितें ती जागा दाखयली वतली. आनी हाजे फुडें जर झगडी बी जातात जाल्यार पळय जी जस्टीस पळय कितें आहा त्यो तांकां ती स्पॉटारच दाखयतलो हांव कितें आहा तें एक्शन जातलें. पुलीस स्टेशनार हाडून आमी करतात तें मागीर एक्शन वेगळें. पण जे पळय कायदो हातांत घेवपाक करतात गुंडगिरी करपाक सोदतात तांकां तांचो जागो पब्लिका मदींच दाखयलो वतलो.